आतां आमकां तें खबर ना की फिल्मी चेस करून ताका धरलो काय सामकें बरें सामकें इन्वेस्टिगेट करून तेजे सामकें वेरेबाउट्स खंय आहा ते काडून ताका धरलें जाल्यार आमकां खबर ना, ती इन्फॉर्मेशन आमकां मेळना. पूण 5 म्हयने मोर दॅन 5 म्हयन्या परस चड लागले ताका धरपाक, हें आमकां अजापाची गजाल दिसता. सदांच अजापाची आसतलें आमकां सांगपा म्हणल्यार. आतां आमकां आमी इतलो बोवाड करून सामकें जून 10th ऑफ जून लागिल्ले आमी, ते आज पासून आमी हाजेर आवाज उठयता आशिल्ले. चीफ मिनिस्टराक आनी चीफ सेक्रेटरीक, जो विजिलन्स सेक्रेटरी बी आसा, तांकां 3 लेटर करपा पडले आमकां, तेन्नाच हो एरेस्ट जावन गेलो. आतां ही जी प्रकार आसा, मे म्हयन्याक जेन्ना फेस्त आशिल्ले, त्या मेयाक ओल्ड मार्केटा फेस्त आशिल्ले, तेजे हें कांड हो. आनी टील 10th ऑफ जून पयशे येवना. आनी जेन्ना आमच्या कानार पडलें आनी हेजी हिशोब हें न्हू की म्युनिसिपल ऑथॉरिटीज आहा तांकां ही खबर नाशिल्ली अशें ना, तांकां भरपूर खबर आशिल्ली, पूण ते ओगे आशिल्ले. जेन्ना ते आमच्या कानार पडली, आमी 10 तारखेर RTI इन्फॉर्मेशन दिली आनी सगळे डिटेल्स मागले, इन्क्लुडींग कितले रिसिवेबल आहा काय म्हण, समजला. ते जेन्ना आमी लेटर दिले उपरांत हे खंय तरी हांचेर पेज येयलो, आकांत आयलो म्युनिसिपालिटीचेर, आनी 13 तारखेर मागीर तांणी एक्सपोज केला, प्रेसा दिल्या. कित्याक नाजाल्यार आमकां ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मेळिल्लीच. सो इतले तेंप ते 1 म्हयने पासून ते कित्याक वगैरे रावल्ले ते आमकां खबर ना. आतां जेन्ना ऑल दीस टायम इवन चेअरपर्सन परतून म्हणटालो एरेस्ट केलो वा टर्मिनेट केलो म्हण आमकां पयशे रिकवर जावपा ना, आमकां जाय रिकवरी म्हण. आतां ताका एरेस्ट केला, टर्मिनेट आजून पासून करूं ना. एक्चुली टर्मिनेटाक भरपूर पयलीं करपा जाय आशिल्लो. सो हाजेर आतां पयशे कशे करून रिकवर करताले ते आमकां जाण जावपा जाय, कित्याक फायनली हो म्युनिसिपालिटीच पयसो. सेकंडली हाजेर थारे इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय, कित्याक हो 18 lakhs फक्त ऑफिशियल फिगर दाखयता, पूण एक्चुअल कितें आहा तें बोलतेच जाय कितलोसो सुबेज जावपाक शकता, कित्याक स्टॉल्साची रेटूय बी वाडयल्ली आहा. आनी आतां जेन्ना ताका कस्टडीन घेतिल्लो आसा, गोडे सांगूं जायना आनीकूय नांव भायर सरपाक शकता. सो होय आमकां एक खंय तरी एक फाटली थॉट दिसता आमकां की आनीकूय नांव गोडे येवपाक शकता, आनी त्या कारणाक लागून ताका इतलो टायम दिलो जाल्यारूय आमकां खबर ना. पूण आमी डिमांड करता की जो पयसो म्युनिसिपालिटीचो हें गेल्लो आहा तो म्युनिसिपल ट्रेजरी येवपा जाय. सेकंडली त्या आमी जे 3 लेटर केल्या तितून आमी चीफ मिनिस्टर आनी चीफ सेक्रेटरीक हेंवूय घातिल्लें की जो सोपो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो ताका 2,39,000 वेव केल्ले आसा. कित्याक ताका कारण दिल्लें आहा की ताका फेरीचे पयशे कलेक्ट करपाक दिवना म्हण. पूण वेरेस टेंडर जेन्ना केल्लो, सोप्याचो जेन्ना टेंडर केल्लो तेन्ना पब्लीश केल्लो नोटिसाचेर क्लियर मेन्शन आसलें की ताका फेस्ताचे फेरीचे कलेक्शना रायट्स ना. तेज भायर जो एग्रीमेंट केल्लो तातूंत सुद्दां क्लॉज नंबर 6D व्हेरी क्लियरली बरयल्लें आसा की ताका फेरीचे कलेक्शन करपाक रायट ना. जाल्यार ताका 2.39 lakhs वेव कॅश केले. सो होय आमी मागिल्लो आसा आनी तेय बी पयशे आमकां रिकवर जाल्ले जाय, कित्याक दिसा टॅक्स पेयर्स मनी हे म्युनिसिपल ट्रेजरीचे पयशे ते आसा तशे येवपा जाय. आनी विथ इंट्रस्ट सांगपा म्हणल्यार जो डिले जाल्लो आसा, आतां हेय बी 17-18 लाख जे भायर आशिल्ले, तुमी जेन्ना ट्रेड लायसन्स कोण लेट फारी करता त्या टायमार तुमी तांकां इमिजिएटली लेट फी लायता. 1 म्हयन्या सुद्दां आसले 25% लायता तुमी. आनी ह्या हेजेर कितले रिकवर करताले ते आमकां पळोवन घेवपा जाय.